One temp percent what we are saying today. Sir, I'm telling you, sir, please, sir, please listen to me, sir. This is only what we are saying today. Only 10% garbage or whatever the smell, आज हम 10% पैसा 90% they are cleared in these 4-5 days. हांगा अक्षरशः जोडून वचपाक मेळना आनी ह्या बिल्डिंग ऑफिसर तुम्ही आमचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड कर हे टोटल हांगा आनी वॉट डीएसए नो कॉन्ट्रॅक्टर पळय हांगा ते गार्बेज हाडटा सेग्रिगेशन इन नेम ऑफ सेग्रिगेशन दे आर डंपिंग 8 दीस आमी पयले हांगा गार्बेज आमी त्या कोंडारा पडून उरलेली सगळी वन मोर थिंग आय एम टेलिंग they were burning some last time हे टेंडर कोकोनटाचे कितलेशे हांगा उजो घालताले मे म्हयने हांवें पळयल्या. They cannot lie now. They have to shift this everything from here. हांगा समज 100 लोक हा 99.5 लोक हांगा नाका म्हूण आयल्या. आता ते कोण 0.5 ते तू पळय. दुसरें आता आम्ही कंप्लेन दिल्ली आणि तो तुगे कॉन्ट्रॅक्टरान जस्ट एडमिट केला की आपण 20 वर्ष जाली आपल्याकडे परमिशन ना आपण डंप करतालो कोणे विचारला आपण करतालो इलीगल म्हणून मानून घेता. आज म्युनिसिपालिटीचे म्युनिसिपालिटीन एक मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट कलेक्ट करपाचो आणि व्हरून प्लांटार दिवपाचो हो कॉन्ट्रॅक्ट ताणे खरें म्हटल्यार घरा कडल्यान वेस्ट कलेक्ट करप एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स वेस्ट हॅज टू बी सेग्रिगेटेड एट सोर्स गोईंग घर हे सोर्स न्ही आणि तो ताणे कलेक्ट करून व्हरून प्लांटान दिवप. दिस इज क्लियर कट गायडलायन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. म्हणून तो तुम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर 150 करोड रुपये घालून 100 TPD प्लांट बांधला करेक्ट. म्युनिसिपालिटीन 80,000 स्क्वेअर मीटर काढून त्यांच्या ताब्यात दिला. म्हाका सांग जेन्ना दिल तेन्ना हे कितें चल्लां प्रधानमंत्रीन सांगला स्वच्छ भारत अभियान हे करून येता पुलिसाक तुका रायट ना खंय हाडून डंप करपाचो गाडयो घेवन चल गाडी काढूच. आम्ही आज पहिले की कुडचडेर आम्ही एक्चुअली जेन्ना गेल्ल्या आठवड्याक वेस्ट ट्रीटमेंट मिनिस्टराक जेन्ना आम्ही निवेदन दिल्ले आणि ताका सांगिल्ले की आमची वस्तुस्थिती की लोकांक कसो त्रास जाता कशें हांगा हेल्थ हेडार्जर्स जावन बांय जी आसा लोक दुयेंत पडटा डेंगू जाता लोकांक मलेरिया जाता. ताज्या उपरांत आमकां मंत्र्यान सांगलें की जो MD आसा ऑफ द प्लांट आपूण ताका इमिजिएट डायरेक्शन दिता हें बंद करपा लावपाक. ताज्या उपरांत आमी 8 दिसाची मुदत दिल्ली कित्याक काल बुधवारा तांची कॅबिनेट जावपा आसता. सो वी थॉट दॅट दीस इश्यू वील बी डिस्कस्ड इन द कॅबिनेट आनी हाजेर कितें तरी तोडगो येतलो. ताका लागून आमी बुधवार मेरेन डेडलायन दिल्ली. समज जायना जाल्यार बेरेस्तारा आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. काल बुधवार जालो हांगा कांयच हाजेर एक्शन जायना. जेन्ना आमी गेल्ले आठवड्याक पळय मंत्र्याक मेळिल्ले दुसऱ्या दिसा मुख्यमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो की जो मनीस कचरो उडयता जो मनीस कचरो घालतलो ताचेर कारवाई जातली. इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स आनी ताका फायनूय आसतली म्हणून आनी इमिजिएटली तो व्हेकल कॉन्फेस्केट करपा जाय हें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. आता हांगा आमी येवन पळयलें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या मुख्यमंत्र्याचे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा हे कोणा लागून आसा तें आमकां कळना. हे सामान्य गोंयकारां लागून आसा काय हे फक्त क्रोनी मित्र हे आमदारांचे हेंचमॅन आमदारांचे जे तांची सगळी नाका आशिल्ली कामां करता तांकां प्रोटेक्शन दिवपा आसा हें कळना. कित्याक जेन्ना तो म्हणटा हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाला अरे हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कसो जातलो. हे सगळे आहा ते दे आर फ्रॉम वन पार्टी हांगा ऑपोजिट पार्टीत ना. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. हे लोक स्थानिक लोक फक्त मागता की हांगा जो कचरो तुम्ही सेग्रिगेट करता जो कचरो तुम्ही हांगा हाडून डंप करता तो बंद करा ही एक मागणी आहा. सो एक सामान्य रेजिडेंटान हे मागप ना म्हणजे तुम्ही हाडून कचरो आमच्या माथ्यार मारतले आणि मुख्यमंत्री फक्त स्टेटमेंट काढीत रावतलो. हा तुमचो आता प्रधानमंत्री सांगता की 2 ऑक्टोबराक आम्ही स्वच्छ भारत अभियान करूया आम्ही सगळे क्लीन करूया सराउंडिंग सेफ दवरुया आणि हे कितें काय विश्वजीत राण्यान दुसरे आणि खातें धंदो ओपन केला की हे कचरो घालप लोक दुयेंत पडप आणि मागीर हॉस्पिटलान वचून वखदां घेवप आणि ताचेर कमिशन खावप. म्हाका दिसता दिस इज अ कंप्लीट फेलियर. जेन्ना आतां हांव कलेक्टरा कडेन उलयलो कलेक्टर हेज टोल्ड मी दॅट आय वील डायरेक्ट द SDM अँड स्टॉप दीस एक्टिविटी. पूण तातूंत पुलीस इंटरफियर जाता पुलीस जज जाल्ल्या भशेन क्वेश्चनिंग करता तुमी पळयलां आसतलें. चल्लां कितें पुलीस हे कोणा लागून आसात पुलीस गोवा पुलीस म्हणटा ते गोंयच्या जनतेची रक्षा करपाक
हे हेंचमॅन आणि हे कॉन्ट्रॅक्टरांक प्रोटेक्शन दिवपानी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान स्वता जेन्ना मामलेदार आयलो मामलेदारा उजीर ताणें स्वता सांगले की आपूण हांगा इलिगल डंपिंग करता आपूण कितलीशीं वर्सां जालीं डंपिंग करता कोणें विचारलें ना म्हूण आपूण करत गेलो हे तो उलयला तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशनां ना सो वेन ही इज एडमिटींग दॅट आय एम डुईंग इट इलिगली हाव कॅन पुलीस इंटरफियरन्स की ताका मुदत दी हू इज पुलीस ऑथॉरिटी कोणें दिली हांगा प्रमोद सावंतान ऑथॉरिटी दिल्या की तूं एक सायडीन होम डिपार्टमेंटूय तुजें तू दुसऱ्या सायडीन सांगता कचरो उडयता ताजेर आमी कॉन्फिस्केट करतले एक्शन घेतले आणि तुझे स्वताचे डिपार्टमेंट आहा ते तांकां प्रोटेक्शन दिता सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट आणि वी आर जस्ट वेटिंग कित्याक आमकां कलेक्टरान सांगला दॅट ही द एसडीएम वील कम एंड ही वील डायरेक्ट टू रिमूव ऑल दीज व्हेकल्स आणि हांगा हाचे मुखार डंपिंग जावचें ना म्हाका दिसता ज्यो सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायन आसा जे वेस्ट मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे गायडलायन्स आसा की समज जर हे कितें असले प्रकार करतलो ताका शेड आसपा जाय ताका कवर्ड एरिया आसपा जाय ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची कन्सेंट ते कांयच ना अरे हांगा ह्या सरकारान साऊथ गोवाक 150 करोड रुपया मोडून 100 टीपीडीचो प्लांट बांदला मरे कोणा लागून बांदलो तर तो म्युनिसिपालिटीन आपलो 80,000 स्क्वेअर मिटर जागो तांच्या ताब्यान दिला सो हे सगळे पळय ते करता ते थंय कित्याक करना काय तुमकां हो जागो हडप करपा जाय इज दीस अ वे अनादर वे ऑफ ग्रॅबिंग लँड की तुम्ही लोकांक जे ओनर आसा तांकां तुम्ही असे कचरो हाडून डंप करतले तांचे प्रेशर हाडटले आणि मागीर ताची रेट देंवयतले आणि जागे हडपतले हो आनी कितें प्रकार चलयला ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां समजना आय थिंक वी वील स्टँड विथ द लोकल्स तांचो डिमांड आसा की जो मेरेन ह्यो गाडयो हांगाच्यान बंद जायना हे हांगाच्यान ही एक्टिविटी बंद जायना तो मेरेन ते वच्चे ना अँड वी वील स्टँड विथ द पीपल आवर सिंपल डिमांड इज दॅट जेन्ना सरकार सांगता जेन्ना देशाचो प्रधानमंत्री सांगता तेन्ना डाऊन द लाईन ते फॉलो जायना मरे डाऊन द लाईन ऑथॉरिटी न्हिदल्या आणि आयरनी इज की पुलीस हांकां सुरक्षा दिता पुलीस म्हणटा ते सामान्य मनशाचेर जर अन्याय जाता जाल्यार तांकां प्रोटेक्शनां आसता हे असले हेंचमॅनांक न्ही सो आय थिंक दिस इज अ कंप्लीट म्हाका दिसता ही एक षडयंत्र ह्या लोकल आमदाराचे तुवें ह्या जनतेकडे खूब खेळ्ळो आनी लोक सोसून घेवचे ना आणि आम्ही तर हो प्रश्न हो जो मेरेन हे बंद जायना तो मेरेन आम्ही कशेच उगी रावचे ना रवींद्र भवनान पब्लीक हियरींग जेन्ना जालें जेन्ना लोकांचो विरोध आशिल्लो तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकर थंय आयिल्लो आणि ताणें सांगलें की दीस वील बी रिस्ट्रिक्टेड टू 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ताज्या उपरांत आमी पळयलें की मॅटर जे सॉन्सर्डाचे मॅटर हायकोर्टान गेले हायकोर्टान थंय डायरेक्शन दिलें की हे डिस्पोज करपाक जाय तेन्ना होच सरकार सांगता आमचे कडेन प्लांट आहा म्हणून खंय कुडचड्यार ज्या सरकारान सांगिल्लें की आमी 4 मतदारसंघाचो कचरो हांगा आनी दुसरो हाडचो ना तेन्ना हेच सरकार एफिडेविट दिता हायकोर्टान म्हळ्यार कशी दुगलबंदी खेळटा ते पळय हे गोड बालगाल सरकार हे फक्त लोकांक फटयता सो ह्या आज परिस्थिती नॉट ओन्ली इन कुडचडे आज परिस्थिती पुराय गोंयभर आज हीच जाल्ली आहा तुम्ही कुडचिरे पळयले मरे कुडचिरेच्या गांवांत लोकांक खबर नासतना तांच्या माथ्यार तांणी प्लांट व्हरून घातलो हांगा ज्या स्थानिक लोक रावतात थंय तांच्या माथ्यार हाडून कचरो घालतात तुम्ही लोकांकडल्यान पैसे कलेक्ट करता फॉर डिस्पोजिंग दीस गार्बेज आणि तीच पैसे घेऊन तुम्ही हाडून तांच्याच दारां उडयता हो कसलो अन्याय सो हे पळय जी ह्या सरकाराची धोरणां आणि जे स्लोगन आहा ते फक्त स्लोगन हेंचे ऑन रियालिटी ऑन ग्राउंड कांयच जायना आणि हे आज एक्सपोज जाल्ले आसा आणि हातून आता म्हाका समजना की हातून टसल ऑफ पॉवर कोणाची चल्ल्या ती पुलीस एक उलयता एडमिनिस्ट्रेशन एक उलयता आता पुलीस आमदाराच्या डायरेक्शनाचेर हांगा काम करता काय या गोंय राज्याचो होम मिनिस्टराच्या डायरेक्शनाचेर काम करता कित्याक होम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आहा कोण कचरो उडयता ताचे आमी पळय आता हे तुमी सांगा फाटल्यान हो कचरो पळया आनी तो सांगता की ना हे आमी म्हणटा तो सो हो कचरो तुमच्या दोळ्या मुखार पळय येता सो कितली दादागिरी हांगा चल्ल्या कितली तानाशाही चल्ल्या हे तुम्ही आता पळयता अक्षरशः